मार्कूचें शुभ वर्तमान। आनी थंयचो जेजू उठलो आनी तीर प्रांतांत गेलो आनी एका घरांत भितर सरलो। हे कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाले शिवाय उरली ना। ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली। तिचे धुवेचेर देंवचार बसलोलो। ती बायल ओन भावार्थी आनी जातीन सिरोफेनिस्कान आनी आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली। ताणें तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्याचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय। पूण तिणें परतीपालून ताका म्हणलें, ओय सायबा, पूण सुपुल्लीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किसपुरो मेजा तोला खातात। आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो। आनी घरा वच जाल्यार हातूंत आड पडलेलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार तिचे वेलो गेलो। देवाचें उतर हें।